नमस्कार. पळोवया प्रुडंट खबरो. मोपा विमानतळाचो कंपन्यांक RFP रेसीत 4 कंपन्यो कोत्रात कोणाक मेळटलो ते 15 एप्रिलाक स्पष्ट. 4 टप्प्यांनी काम. सप्टेंबर 2019 सावन विमान येरादारी. कदंब पठाराचेर लाशिल्ल्या 40 लाखांच्या वखदांचो विशय विधानसभेत प्रस्नाक जाप ना. खोलायेन चौकशीची गरज म्हणटा भलायकी मंत्री. प्रुडंटाचो एक्सपोज. गोय सरकार थारायतलो खासगी राना वाठाराचेर धोरण. राना वाठाराचेर घालची पडटली मर्यादा. गोंयाक आनीक राना वाठार परवडना. राना मंत्र्यान केले स्पष्ट. आणि ब्रह्मानंद मामलेकार खून प्रकरणात फोंडे पुलिसांनी आरोपी सिद्धार्थ बेरिंकाराक धरलो. तांबड्या सुर्ला बाराभूमी वाठारात मेळिल्ली कूड. आरोपी ढवळेचो पैशाच्या व्यवहारांतल्यान खून. खबरो विस्तारान. मोपा विमानतळाक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल शुक्रारा काडलो. रेसीत सध्या 4 कंपन्यो आसात. सगळे थारिल्ले प्रमाण जाल्यार 15 एप्रिलाक विमानतळाचो कोत्रात कोणाक ते स्पष्ट जातले. येणावळीचो सगळ्यात चड वांटो सरकाराक दितले तेच कंपनीक कोत्रात. RFP बरोबर सरकारान तयार केल्ल्या कबलातीच्या मसुद्याची प्रत 4 कंपन्यांक दितात. त्या प्रमाण कंपन्यांनी प्रस्ताव घालपाचो. पळयात रिपोर्ट. 4 जण निमणे जे फायनलायज केल्ले आसात, शॉर्टलिस्ट केल्ले आसात, भितरलो एक फायनलायज जातलो. बेस्ड ऑन तो सरकाराक कितले दिवपाची तयारी आसा ताचेर जो जास्तीत जास्त अमावंट कोट करतलो ताका 90 दीस आसात. 90 दिसात फिगर कोट करप आसा. 90वा दीस कंप्लीट जातलो की ऑन 91st डे द पर्सन हू कोट्स हायेस्ट वूड बी द सक्सेसफुल बिडर. मोपा विमानतळ बांदपाच्या रेसीन उरिल्ल्या 4 कंपन्यांक सरकारान रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल शुक्रारा धाडला. 15 एप्रिलाक कंत्राट कोणाक मेळटा ते खंय स्पश्ट जातले. मोपा विमानतळ बांदपाच्या रेसीन 4 कंपन्यो आसात. त्यो म्हळ्यार एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, GVK, GMR आनी SL इन्फ्रा. RFP म्हणल्यार सरकारान तयार केल्ल्या कबलातीचे मसुद्याची प्रत. अर्ज कसो करपाचो ती नेमावळ कंपन्यांक सरकार दिता. कबलातीच्या कॉपीन सरकाराच्यो सगळ्यो अटी बाकीच्यो गजाली आसता. कबलातीचो अभ्यास करून कंपन्यांनी येणावळीन सरकाराचो वांटो थारावपाचो आसता. सरकाराक सगळ्यांत चड येणावळ दिवपी कंपनीक कोंत्रात मेळटा. 340 पानी कबलातीच्या कॉपीन विमानतळ प्रकल्पाची एकान एक म्हायती दिल्या. कबलातीतले म्हत्वाचे मुद्दे अशे: 3300 कोटींचो मोपा ग्रीनफिल्ड विमानतळ प्रकल्प, तातूंत 300 कोटींचो 8.5 किलोमिटरांचो एक्सप्रेसवे, चड नोकऱ्यो थळाव्यांक, कंपनीक पेडणे ITIन थळाव्यांक ट्रेनिंग दिवपाची, येणावळीची वांटणी 30% शेअर्ड डील पद्दतीन, विमानतळा बरोबर कार्गो, MRO आनी बाकीचे कमर्शियल प्रकल्प. कंत्राट मेळटनाच कंपनीन 150 कोटी अपफ्रंट प्रिमियम सरकाराक दिवपाचो. ते उपरांत बीड सेक्युरिटी म्हूण 36 कोटी भरचे पडटले. कंत्राट दिवन 6 म्हयन्यां भितर काम सुरू केलें ना जाल्यार कंपनीक फायन. 36 म्हयन्यां भितर म्हळ्यार सप्टेंबर 2019 पयल्या टप्प्याचें काम पुराय. हो विमानतळ 4 टप्प्यांत जावपाचो. पयलो टप्पो 1080 कोटींचो. पयल्या टप्प्यान 44 लाख पॅसेंजर हाताळपाक जाता. दर एका टप्प्यान 80% लोक जावंक लागले की फुडल्या टप्प्याचें काम सुरू जातलें. रक्षा मंत्रालयान विमानतळाक मान्यताय दितना सरकाराक 2 अटी घाल्ल्यो. त्यो म्हळ्यार दर दिसा 1 वर एअर स्ट्रीप डिफेन्साक फ्लायिंगाक, डिफेन्साचे 2-4 विमानां दवरूंक हँगराक जागो, युद्धा सारकेले वा बाकीचे अरिश्टाचे प्रसंगाक डिफेन्स विमानतळ वापरूंक शकतले. मात दोन्ही अटी सरसकट मान्य करप शक्य ना म्हूण गोंय सरकारान रक्षा मंत्रालयाक सांगला. ताचेर रक्षा मंत्रालय आनी गोंय सरकाराची बसका जावपाची आसा. सगळे थारायल्ल्या प्रमाण जाले जाल्यार मोपा वेल्यान सप्टेंबर 2019 खंय पयले विमान उडटले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. एक्सपायरी सोंपिल्ली लाखांची वखदां जाळिल्ले भलायकी खात्याचे प्रकरण विधानसभेत पावले. मात भलायकी मंत्र्यान विधानसभेत तोंड उगडले ना. भलायकी संचालकान कानार केस काढले. फ्रांसीस म्हणटा चौकशी जाय मेरेन कांयच सांगप शक्य ना. गजाल एक वेळ घडल्याय आसूये. एक्सपायरी जाल्ली 40 लाखाची वखदां भलायकी खात्यान कदंब पठाराचेर भायले भायर जाळी. प्रुडंटाच्या एक्सपोजेचो प्रश्न विजयान काडिल्लो.
वखदां हो बायोमेडिकल कोयर ताचो विलो लावंक शास्त्रीय पद्दत आसता. भलायकी खात्यान 3 ट्रक वखदां कदंब पठाराचेर भायले भायर जाळून कोयर घालून पुरयली. प्रुडंटान हे एक्सपोज केल्ले. Subsequent to an expose by Prudent Media the day before yesterday night that the supposed scarcity of medicines at Goa Medical College and other government hospitals and health centers is an eyewash, since the government or the health department has burnt 3 trucks of expired medicines worth 40 lakh rupees at the Kadamba plateau. This is what has been reported in the Prudent Media. The irresponsible manner of the department of bypassing the rules of disposing biomedical waste also raises apprehensions whether the government is following the rules or has become a lawbreaker. भलायकी मंत्री फ्रांसिसान विजयाच्या प्रस्नाचेर विधानसभेत तोंड उगडलें ना. उपरांत प्रुडंटान ताका गाठलो. डिस्पोज करपाक मेळटा करपा जायना ते ना म्हणटा सर ते आमकां नात म्हणटाले आमकां नात ना म्हणटा म्हाज्या डिपेंड म्हाका आतां बरोवन दिला म्हाका हांव एसेंब्लीन अजून उत्तर दिवंक ना कारण कित्याक व्हेरीफाय म्हाकाय करपा जाय न्हू व्हेरीफाय वखदां तर गावना आनी वखदां उरतात खंय एक्सपायर जावपाक. एक तर हांगासर कंप्लीट मिसमॅनेजमेंट जावपाक जाय. कोण कितें करता कोणाक खबर ना ते भशेन जावं येता. भलायकी खात्या कडेन वखदांचो स्टॉक एक्सपायरी जाल्यार खंय कंपनी भरपाय दिवन व्हरता. मात ही लाखांची वखदां उरलीं कशीं आनी ती अशे पद्दतीन जाळ्ळीं कशीं हाचेर सध्या खात्यात तोंड उगडिना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकार खाजगी रानाचेर धोरण थारायतलो. गोंयाक आनीक राना वाठार परवडना. आशिल्ल्या रानांचो नियाळ घेवचो पडटलो. राना वाठार 33% पावला. त्या शिवाय दर्यादेग वाठारांतय उदरगतीक मर्यादा. ताका लागून राना वाठाराक मर्यादा घालची पडटली म्हण राना मंत्री आल्लेकार उलयलो. कोर्टाची समिती सध्या गोंयभर वेगवेगळ्या वाठारांनी खाजगी रानांचें सर्वेक्षण करता. लोकांचो बोवाळ पडला म्हण माविन आनी रोहनान विशय काडिल्लो. Grave anxiety in the minds of the people of Dabolim and Sankwal and surrounding areas due to the arbitrary decision of the town and country planning in not approving plans for construction, citing a forest department letter merely saying that the particular survey number has been identified for the survey to be demarcated as private forests. These include lands which have valid conversion sanads. Incidentally, these conversion sanads were issued after a valid NOC from the same forest department. There is no private forest policy in place, management policy in place. तुमच्यो कमिटीच्यो वता on what base they are identifying forest, nobody knows for private forest. फॉरेस्ट 33% फॉरेस्ट आसा. त्या भायर मागीर आमकां CRZांतल्यान आनीक परत कट जाता आमचे डेव्हलपमेंटाचे. उरता जागो कितलो आमचे कडेन म्हणून ते आनीक कवर वाडोवप हे अडचणीचें आसा तातूनच आमी खरें म्हणजे सगळें डेव्हलपमेंट करपाक जाय. ताजी पॉलिसी जावपाक जाय. ताज्या खातीर प्रायवेट फॉरेस्ट पॉलिसी जी आसा ती आमी हांगासर सरकार म्हणून बेगिनात बेगीन हाडटले. आत्तां ह्यो ज्यो समिती ज्यो आसात हे दोनूय समिती आसात एक तर तांणी आपलें काम स्पीडअप करपाक जाय नाजाल्यार फुडल्या कांय दिसां भितर सरकाराक हाजेर फेर विचार करचो पडटलो ह्या दोनूय समितींच्या कामकाजा बद्दल. परंतु ह्या समितीन एखादी आयडेंटिफाय केल्ली जर गोष्ट आसत जाल्यार ती तांकां परमनंट लागू जाली असो ताजो अर्थ न्ही. सरकार जो पर्यंत नोटिफाय करना, सरकार जो पर्यंत आपलो निर्णय दिना तो पर्यंत ते प्रायव्हेट फॉरेस्ट जायना. घेऊया एक विराम.